सगळ्यांक आयच्या दिसाच्या सांगेच्या कार्तिक उत्सवाच्यो त्याचबरोबर रथ उत्सवाच्यो हार्दिक शुभेच्छा। आम्ही सांगेकार मोठ्या आनंदात उत्सवात आयज रथ उत्सव सांगेच्या विठोबा देवळा कडेन मनयतात आणि कितलेशे भाविक मोठ्या आनंदात उत्सवात रथ उत्सवाक त्या हातून वांटेकार जातात आणि नाल्ल फोडपाची प्रथा ही रथाचेर ही आमची कितलीशा वर्सांची आहा। सो सबंद सांगेवासियांक इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड आनी रिलीजन आमी रथ उत्सवाची हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता। कार्तिक उत्सवाच्यो शुभेच्छा। देवान तुमचेर आशिर्वाद घालून बरें आरोग्य सांगेकारांक दिवं अशें देवालयान मागता। आनी हे सुरवात करता आसतना ही प्रेस कॉन्फरन्स आयच्या दिसाची पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिला आनी खास करून सांगपाक की रथ उत्सव जालो आयज काल सांगोड जालो आनी आतां बाकीच्या 7-8 वडांनी सायबीण जी वार्षिक एन्युअल आमची आलेडी सायबीण आहा ही घराघरांनी येता आनी सायबीण आतां सुरवात जाल्ली आहा, कांय वाडांनी स्टार्ट जाल्ली आहा। पूण एकूय वार्ड सांगे नगरपालिकेचो खंयचोय वार्ड आजून सुद्दां तण मारून क्लियर जालो ना। 2 मशिनां घेवन सांगेची म्युनिसिपालिटी 10 वार्ड कंप्लीट करता। हें हांव कित्याक सांगपाक पावता कारण आमी त्या वार्डाचे कावन्सिलर। आयज 10 वार्डाच्या कावन्सिलरांक प्रॉब्लम जाता की आयज चेअरपर्सन रिजन दिता की लेबर आयकना, लेबर सांगल्यार वचना। हें कोणें सांगप? हें सांगप सुपरवायझरान, हें सांगप म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफांनी की लेबर आयकना म्हणून। आयज चेअरपर्सन जी हेड ऑफ द फॅमिली आहा, जी आयज एक टावनाची प्रथम नागरीक आहा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टावन आहा, ही आयज सांगता की आपल्याक लेबर आयकना आनी लेबराक काम करना, लेबर तण मारपाक वचना। सो आयज लेबरांनी कोणालाय खेळपाचें हें आयज सगळ्यात पयलीं अशें दिसता की ही म्युनिसिपालिटी आतां फेल जाल्ली आहा। आयज ती बसून बरी व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स घेता, अशें काम केलां तशें काम केलां, सादें हांच्या लागीं तण मारपाक जायना। आयज लोकांच्या घराघरांनी सायबीण येता, भायर एक निवळसाण आसपाक जाय। आयज पावस वत पडलेल्या कारणान लोक सायबीणीक चलत वयता आसतना खंय तरी सोरोप जिवाणी वाटेर आसता। लोकां मनान एक भिरांत आहा, फियर आनी एन्जायटी आहा। हें सगळें पळयत अशें दिसता की सांगेची नगरपालिका ही टोटली फेल जाल्ली आहा। हांव मागता चीफ ऑफिसरा लागीं की ताणें हातूंत लक्ष घालपाक जाय। आयज हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान कित्याक सांगचें पडटा कारण लोकांक फाल्यां दिसपाक जायना की बाबा मेशू जावं रोमाळ जावं फौजिया ही कावन्सिलरां कितें करता काय म्हणून आमी वारोवर सांगता। फक्त म्हजोच वार्ड न्ही, कोटो, बैलापार, बेडवाडो, वरकोटो, दांडो, चिकलमडे, मागीर दारीपांटो, आमळय हे सगळे बामुरसाय, गुण्याबाट हे सगळे वाड्याक कंप्लीट जावपाची गरज आहा। कारण लोकांच्या देरादेरांनी सायबीण हांवें तांकां सांगलेलें चेअरपर्सनाक तुमी आनीक मशिनां हायर करात आनी लोकांची जी सायबीणीच्या पयलीं सगळ्याच्या घरा लागीं जी भायली निवळसण आहा जें तण वाडिल्लें आहा हें क्लियर करात। आयज तांची आयकुपाची मनस्थिती ना, ती म्हणटा आपल्याक लेबर आयकून घेना। आयज तरी चेअरपर्सनाक लेबर आयकना जाल्यार लेबर कोणाक आयकतले? लेबर कोणाक दितले? हें आयज व्हडलो प्रश्न चिन्ह आहा। हें केन्ना आसता? एक लिडरशीप क्वॉलिटी म्हणटा ती आसपाक जाय। लिडरशीप क्वॉलिटी म्हणटा ती तुमचे भितर आसल्यारूच लेबर आयज दिवपाक शकता, लेबराक तुमी जाग्यार दवरपाक जाय। आयज लेबराक रिक्वेस्ट करपाक जाय, लेबराक सांगपाची कापस्ताद आसपाक जाय ही सगळी ना जाल्यार काय कितें व्हडलो प्रश्न चिन्ह। जे 7 जाण कावन्सिलर बसून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता डेव्हलपमेंट येवपाचीच प्रेस कॉन्फरन्स, हांव जावं रुमर जावं फौजिया जावं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, आमी आमच्या वाड्यार कितलीं कामां केल्यात हेंवूय आमी सांगतले। आमी कामां केलीं ना न्हू, तांणी कामां केल्यात तितकीच कामां आमी केल्लीं आहा, वयल्यान तांच्याहून चड कामां केल्यात ही बसून आमी सगळे सांगतले। ताज्या पयलीं आतां सायबीण घराघरांनी भोंवपाक लागिल्ली आहा, त्या सायबीणीच्या पयलीं सगळ्याच्या वाड्यार निवळसाण जावपाक जाय, क्लेनलीनेस जावपाक जाय। 2 दीस ताणें पयलीं हांवें सांगलें तर म्हाका म्हणलें मेशू सांगोड आहा आनी आमचो रथ आहा। सो हांवें म्हटलें त्या वाड्यांनी पयलें प्राधान्य दी कित्याक त्या वाड्यार पयलीं फंक्शन आहा, देवाचें कार्य आहा आनी देवाचें कार्य सांगोड जावं रथ उत्सव कार्तिक उत्सव आहा देखून विठोबा देवळा लागीं सरावंडींग पयलीं निवळ कर हें हांव सांगपी कारण त्या वाड्यार पयलीं फंक्शन आहा। आतां ते रथ उत्सव कार्तिक उत्सव आयच्यान जाल्लो आहा, पूण आतां जे बाकीचे वॉर्ड आहा ते अजून कंप्लीट जायना। ते म्हणटा 2च मशिनां आहा, 2च मशिनां घेवन 10 वॉर्ड कशें कंप्लीट करतले व्हडलो प्रश्न चिन्ह। हांव मागता ह्या माध्यमांतल्यान प्रेसांतल्यान की चीफ ऑफिसरान मातशें लक्ष दिवचें कारण ह्या म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सना लागीं हें जावचें ना। हांव ताका पर्सनली ब्लेम करना, ज्या मनशाक जितकी धांवपाची कापस्ताद आसता तो मनीस तितकोच धांवपाक शकता। यू कांट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ पर्सन हू कांट डू मोर। जो मनीस चड करपाक शकना ताज्यावर तूं अपेक्षा दवरपाक शकना। म्हणून हांव हात जोडून मागता की सायबीणीचे दीस आहा, लोकांच्या दारादारांनी सायबीण येता आनी ती सायबीण येता आसतना एक निवळसाण आसची, क्लेनिनेस आसचें अशें प्रत्येकाक दिसता आनी प्रत्येक लोक आपल्या आपल्या कावन्सिलराक सांगता आनी 2 मशिनां घेवन लेबर आयकना असली एक्सक्यूज दिवन
ही म्युन्सिपालिटी कितें करतली हे लोकांनीच पळोवचें. देखून हे लोकां मुखार दवरलेलें आहा आनी पब्लिकाक इतकें सांगता ज्यो बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो हांव म्हज्या माध्यमांतल्यान करपाचो म्हजो प्रयत्न आहा. कारण हे हांचेर पातयेन रावले जाल्यार कांय जावचें ना हें आयज आमकां कळून चुकलेलें आहा. हांव आनी एक फावटी चीफ ऑफिसर बाब सिद्धार्थ प्रभू आनी बाब विराज कोल्लेकर जो आमचो इंजिनियराचेर हात जोडून मागता की तुमी हातूंत लक्ष घालचें आनी एक सांगे म्युन्सिपालिटीक एक न्याय दिवचो आनी सांगेच्या म्युन्सिपालिटीच्या जनतेक एक न्याय दिवचो. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.